श्री गुरुदेव आणि श्री गुरु रामानंदाचार्य श्री स्वामी नरेंद्राचार्यजी महाराज यांच्या संस्थेतर्फे हांव श्री निलेश साळगांवकर आयज हांगा स्वामीच्या 54व्या वाडदिवसाच्या निमतान आयज हांगा ब्लड डोनेशनाचो कॅम्प आमी ऑर्गनायज केल्लो आसा. ऑलरेडी तो कॅम्प कंप्लीटूय जाल्लो आसा. समवे अरावंड बरोबर 97 रक्तदान जाल्लें आसा आनी तितूंतल्यान अरावंड 39 जे आसा 39 रिजेक्शनां केल्ले आसा. 97 प्लस जर 39 जर पळयलें जाल्यार समवे अरावंड इट कम्स टू 125-26 समथींग. तर इतले भक्तगणांनी तशेंच चाहत्या वर्गांनी बरेचशे आपलो प्रतिसाद दिवन ह्या स्वामीजीच्या रक्तदानाच्या ब्लड डोनेशना कॅम्पाक बरे तरेन प्रतिसाद दिल्लो आसा. आमचे ब्लड डोनेशनाचे कार्यक्रम असे देशभरान बऱ्याचशा जाग्यांचेर चालू आसा. 15 ऑक्टोबर पर्यंत हे ब्लड डोनेशन कॅम्प चालू आसतले आनी तशेंच येता त्या 12-13 नोव्हेंबर जी कोलगांव पिठार त्रिपुरारी पौर्णिमा जी उत्सव जातलो. तर 14 तारखेर त्या निमतान 14 तारखेर बरोबर समस्या मार्गदर्शनाचो कार्यक्रम आसतलो थंय, जेका प्रत्यक्षात अनुभव घेवपाचो आसा. तेंच्या लागीं मागता की तेंच्यांनी भक्तगणांनी जे चाहत्या वर्गांनी जे आमच्या आयज पर्यंत संप्रदायाच्या संपर्कान येयल्ले ना अशा चाहत्या वर्गांक आमी हात जोडून विनंती करता तेंच्यांनी 14 नोव्हेंबराक कोलगांव पिठाचेर येवन आपली समस्या स्वामीजी पर्यंत मांडची आनी प्रत्यक्षात अनुभव घेवचो.